नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या ब्रॉडकास्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार. एक गजाल, गोंयभर नवीन नवीन केसी येत आसात आनी दीस वता तश्यो केसी वेगवेगळ्या भागांतल्यान येत आसात. सगळ्यांत पयलीं आयची मोठी ब्रेकींग अपडेट म्हळ्यार पणजे हिट जाला व्हायरस, कॉम्प्लिकेटेड रितीन हिट जाला. जो मनीस पॉझिटिव्ह मेळिल्लो तो मनीस गायब आसा अशी परिस्थिती आसा. पुलीस ताका सोदतात. त्याच बरोबर पणजेचें मार्केट सोमार मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय महापालिकेन घेतला. थिंग्स आर बिकमींग लिटल कॉम्प्लिकेटेड. पणजेचो प्रॉब्लेम एकूच आसा, पणजेच्या प्रॉब्लेमा भितर पेशंट मेळना. आमकां कळ्ळा त्या प्रमाणे ताका तो पॉझिटिव्ह आसा म्हणून मॅसेज आयलो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो एज पर रेग्युलर प्रोटोकॉल, आनी ताजे उपरांत तो गायब जालो. सो वॉट इज गोईंग टू हॅपन, वॉट इज द इन्फॉर्मेशन विथ CCP आमकां कळटलें. आमचे बरोबर सद्या लौकीक शिलकार आसा, आमचो चीफ रिपोर्टर फ्रॉम आउटसायड कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पणजी. लौकीक, वॉट इज द इन्फॉर्मेशन रायट नाव, वॉट आर यू हियरींग, हाव सिरियस इज द प्रॉब्लेम? ओके, फाटले कांय दीस जो वास्को सत्तरी सांग्यार बिंग्यार व्हायरसाचो स्प्रेड जाल्लो आनी तिसवाडी सद्या सेफ आसलो. कालच्यान आतां तिसवाडी ह्या कोरोनाच्या हितून गाजपाक लागला. पयलीं तालिगांव काल एक केस सापडली, मागीर सकाळीं चिमला केसी सापडल्यो आनी आतां मार्केटांतली केस तुमकां डिटेल दिवपाक जाल्यार एक जो मार्केटांतलो एक टावेर्न आसलें जंय बसून लिकर पितात, तो मनीस भायर आसलो. तो मनीस ह्याच 2-4 दिसांक कितें तरी येयला. तेणी थंय टेस्टिंगाक आपली टेस्टिंग केला तेणी, आनी टेस्टिंग करून ते होम क्वॉरंटायन जावचो आसले ती गजाल घडोवन तो डायरेक्ट येयलो. आपले ते एड्रेसूच तेणी आपल्या बार्राचो दिला, म्हणजे घर म्हणून आपूण खंय आसतलो जाल्यार त्या बार्राचेर तोच एड्रेस दिला तेणी, म्हणजे तो रावपाकूच थंय दिल्ल्या भशेन. आनी थंय येवन तेणी उगडलें सांगून की क्लीन करता म्हणून सांगून तेणी लिकरूय विकपाक स्टार्ट केलें. तर खुबशे एक 2 दिसांक खुबशे लोक वचून थंय पियोनूय येयल्या. ओके, होल्ड ऑन. म्हणजे उदय मडकयकार आमचे बरोबर लायव्ह आसा. हांव उदय बाबा घेता. उदय बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग विथ अस. म्हाका बरं की मेयर म्हणटगीर प्रसंग तसो आसा. वी आर लायव्ह रायट नाव. अख्खें गोंय तुमकां पळयता. वन थिंग दॅट वी वॉन्ट टू नो, वॉट इज द लेटेस्ट अपडेट आनी तुमी कितें करतात? कितें जालें आज मार्केटान जे नुस्तें कापपाचे एरिया आसा ते कुशीक एक तावेन आसा आनी ल्हानशें तावेन ते, पूण ते कोण भायले कोण नॉन गोवन्सान चलोवपाक घेतला आनी थंय ते एक्चुली बंद आसले. ह्या टायमार आजुनूय बार्रां ओपन करपाक आजुनूय परमिशन ना. 4 दिसां पयलीं खंय तेणें ते बार ओपन केल्ले, सांगले लोकांक मेंटेनन्स म्हणजे साफ सफाई करपाक म्हणून. आनी साफ सफाई चालू आसतना तेणें ते कस्टमरूय तेजे आयले. ते आतां ल्हानशें तावेन म्हणटा ते कोणाच्या लक्षानूय वचूना. त्या मनशाक सगळे पयलो त्या चालू आसलेली आनी कालच्यान ताका पुलीस सोदता की तो पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळो. तो तेणें भायर सावन म्हाका आसताले तेन्ना साहेब आपले टेस्टिंग दिल्ले आसतले आनी तो ताका पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळ्या उपरांत काल पुलीस सोदता. हेजो फोन स्विच ऑफ आसा, हो अजून पासून मेळूना. आनी मार्केटान तेजे ते रेग्युलर कस्टमर जे आसा, म्हणजे ते मार्केटान आमचे तितून थोडे स्टाफ आसा, थोडे मार्केटांतले हमाल आसा आनी कोण आसा. म्हणजे ही एक व्हडली एक चिंतेची गोश्ट जाली आमकां. तशेंच लेटेस्ट आज चिमला पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळा, पण तितून एक ती भाजीवाली सस्पेक्टेड आसा. आज तिजो पॉझिटिव्ह येवना, तिजो रिपोर्ट येवना, पूण रिपोर्ट येयसर फाल्यां आमी रिस्क घेवंक सोदना. मार्केट म्हळ्यार दिसाक 4-5 हजार लोक आमकां थंय लोक विजीट करता. जावं नुस्तें व्हरपाक, भाजी व्हरपाक, फ्रुट्स व्हरपाक, फुलां व्हरपाक, जावं विविध तरेचे मोबायल रिपेरींग आसा. आनी हितूंतले 60% लोक हे चिमला एरियांतल्यान आमी थंय धंदो करता. आमी लोकांच्या दृश्टीन, लोकांक आरोग्याच्या दृश्टीन एक 4 दिसां खातीर सोमार पर्यंत आमी मार्केट बंद दवरपाचें घेतलां. हांव जाणा लोकांचो माल आसा, लोकांचो हें आसा, पूण थोड्या लोकांनी कळ सोदचीच पडटली. हे इमर्जन्सी सिच्युएशन आमी आतांच सगळे रिपोर्ट घेतकच सारके खात्री कळटकच आमी डिस्कशन करून आमचे ऑनरेबल मेयर, मार्केट कमिटीचे चेअरमॅन, आमचो आमदार, आमचे कमिशनर अशें सगळ्यांनी मेळून आमी ठरयलें की हे 4 दीस तरी मार्केट बंद दवरचें. कित्याक फाल्यां आमी 2 दीस रावले आनी वेळ आमच्या हातींतल्यान गेली आनी कितें घडलें जाल्यार लोक आमकांच ब्लेम करतले. लोकांक हांव अपील करता, लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही. हे मार्केट कंटिन्यू बंद आसचें ना. हे थोडे दिसां खातीर आमी हें करता आनी लोकांच्या भल्या खातीरूच करता. लोकांक एक अपील आसा, लोकांनी मातशें आपल्या हेल्थाची कॅर घेवचें, मास्क लावन भोंवचें आनी सॅनिटायझर लावन भोंवचें आनी आपली काळजी आपणें घेवची. उदय बाबा, एक गजाल मुद्दाम विचारता की ही जाली मार्केटाची परिस्थिती, बट 2 जे लूपहोल दिसतात. पयली गजाल म्हळ्यार ताणें लँड जातकीर जो एड्रेस दिल्लो तो बार्राचो दिल्लो
आनी तरी आसतना ताका कोणेच थंय तागेले जनरली एज पर द प्रोटोकॉल जो मनीस स्टेटी भितर येता ताका एड्रेस प्रूफ दाखोवची पडटा. ताणें बार्राचो एड्रेस दिलो आनी मागीर ताणें बार ओपन केलें निवळ करता म्हूण सांगून. हाव सिरियस लॅप्सीस आर बोथ दीस थिंग्स? खरें ते सिरियसूच गोष्ट आसा ही. तो मनीस भायरच्यान येता आनी तेजो प्रॉपर एड्रेस घेना आसतना तेका एलाव केलो. तेका एक्चुअली तो म्हाका दिसता तो पयशे टेस्ट करपाक आसलो ते तो रावलो ना, कित्याक लोकांनी खूब जाणांनी मार्केटान तेका पळयलो. आपल्या घरान रावूनय सिद्ध जाता. भोंवलो ते जालें, तेणें आपलो बारूय ओपन केलो लीप करपाच्या निमतान आनी थंय तेणें प्रॉपर एड्रेसूय दिलो ना. आज पुलीस तेका सोदता. तो आतां खंय भोंवता की आसा तें कोणाक खबर ना. तेजो प्रॉपर एड्रेस ना, तेजो मोबायल बंद आसा. तेणें फक्त आपल्या बार्राचो एड्रेस दिलो. तेजो एक्चुअली जबाबदारी आसली कोण जे ऑफिसर आसा तो कोण आसा तेजी प्रॉपर एड्रेस घेवपाचो. कित्याक हें खरेंच हो दुयेंसूच इतकें सिरियस आसा की प्रत्येकानी एक काळजी घेवंक जाय, काळजीपूर्वक सगळें करूंक जाय. आज आमी करता करता आज पणजेन जालें म्हणटच आमी सावध रावंक जाय. आतां एक म्हाका दिसता एक चिंतेची गोष्ट ही. एक आतां पणजी आसा त्याच प्रमाणे तुमकां तालिगांवचोय पुराय अभ्यास आसा. तालिगांवूय काल केस मेळ्ळी, 90 जाणांचें टेस्टींग जालें. वॉट इज देर ऑन दॅट फ्रंट? हाव सिरियस इज दॅट इशू? तालिगांवची मेळ्ळ्या उपरांत काल टेस्टींग जालें. आमचो सरपंच बाबान, MLA आमची जेनिफर मोन्सेरात मॅडमी तेंच्यांनी फुडाकार घेवन सगळ्या लोकांचे रिपोर्ट म्हणजे एक देवाच्या कृपेन आमी ते तालिगांव घडली गोष्ट खरी रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो. तशें हांवूय म्हणटा की आमचे आतां स्टाफाक आमचे 41 स्टाफ आसा त्यांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयला पुरो. देवा कडेन प्रार्थना करता. आमी जवळ जवळ 61 स्टाफाक आमी लिव्हेर धाडल्या. कंपल्सरी लिव्हेर धाडल्या जे चिमन आसा ताका कामाक येताले. तितून आमच्या हांगा ऑफिसान 3 जाण प्युनूय आसा. वेगळ्या वेगळ्या जे लेवलाचेर काम करपी कामगार आसा सगळ्यांक आमी 7 दिवसाची आमी लीव दिल्या, कंपल्सरी लीव दिल्या. आनी तांकां हेल्थाक आमी कळयतली, तेंची नांवां दितली आनी तांकां तेंची आमी टेस्ट करून घेतले आमी. तशें जे 41 स्टाफ मार्केटान आसा तांकां आमी ऑलरेडी हेल्थ डायरेक्टर सांगला की तांकां तेंचे चेक करा म्हणून, तांकां तेंचो टेस्ट करा म्हणून. आनी तेंचो रिपोर्ट येवचो साहजिकच 2 दीस येतलो रिपोर्ट येवचो. तो पर्यंत त्या खातीर आमी सोमार पर्यंत हे दिला. देवा कडेन मागता सगळ्यांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह येवचो जेणे करून आमकां मार्केट परत सुरू करूंक मेळटलें. एब्सोल्युटली उदय, थँक्स अ लॉट. म्हाका एकच दिसता की कॉन्ट्रॅक्ट ट्रेसिंगा वयल्यान सुरू जाल्लें आज आमी पेशंट ट्रेसिंगा मेरेन पावल्यात. आमची जर घाळपणां अशीच चालू उरलीं जाल्यार हें हाताभायर वतलें. सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग अस. लास्ट म्हाका एकच सांगात, वॉट इज आज म्हाका दिसता काल ताळगांव बोवाळ जालो, आज पणजे बोवाळ जाला. वॉट इज युअर मेसेज टू द सिटीजन्स ऑफ पणजी? माझी मेसेज सगळ्या लोकांक, प्रत्येकाने आपली काळजी आपण घेवची. आज प्रत्येकाने एज अ रिस्पॉन्सिबल जबाबदार नागरिक ह्या हितून प्रत्येकाने आपले मास्क वापरचे, सॅनिटायज करचे, सेफ डिस्टन्स दवरचे. आता अशी पाळी आयल्या की प्रत्येकाने आपली जबाबदारी आपले करपाचे, आपले कर्तव्य पार करपाचे. आम्ही सगळेजण असंच काम करपाक. आता रिसेंटली एज पर हे न्यू गायडलाईन प्रमाणे प्रत्येक काउन्सिलराक होम क्वॉरंटाईनचे लक्ष दिवपाचे आयला. आम्ही आमचो ग्रुप केल्लो आसा, 30 जाणांचो आमचो ग्रुप केला आम्ही काउन्सिलरांचो. तितून DME आसा, कमिशनर आसा, हेल्थ ऑफिसर एकटे आसा आणि आमकां डेली चार्टा येता कोणाक खंय खंय क्वॉरंटाईन केला ते. त्या प्रमाणे आमकां कळटा. फाल्यां म्हाज्या वार्डान बाबा म्हाज्या वार्डान कोण तरी होम क्वॉरंटाईन केला, हांव त्या शेजाऱ्याक कोणाक तरी सांगूंक शकता बाबा हेचेर लक्ष दवर म्हणून. जावं फाल्यां तेकाय हें आसा, फाल्यां तेजे तो घरान रावल्या कारणान तेकाय गरज आसतली, तेका फूड ग्रेन्स जावं, तेका दूध जावं, तेका कितें ब्रेड जावं आनी कितें तेका गरज पडटली, ती आमी तांकां दिवंक शकता. एक जबाबदारी आमची ती की लोकांक ते गरजेच्या टायमार आमी पावूंक जाय ते आमी करूंक शकता. एक बरो फुडाकार आमकां काउन्सिलरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या आनी आमचे सगळे काउन्सिलर खुशेन ती जबाबदारी पडपाक आमी तयार आसा. हे आमकां लोकांनी निवडून दिल्या लोकांचें काम करपा खातीर आनी असल्या टायमार आमी सदांच लोकां बरोबर आसतले. उदय बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. यू ओनली होप की जाता तितली बेगीन ही परिस्थिती नियंत्रणाक येवनी, इतलीच अपेक्षा आसा. आमी देवा कडेन तेच मागतात, कारण हातभायर वचची न्ही परिस्थिती. आनीक पेशंटांनी जबाबदारेन लक्षांत घेवचें. जर पॉझिटीव म्हण जर आयलो जाल्यार वॉट यू नीड इज द सपोर्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम अँड नॉट रनिंग अवे. म्हाका दिसता ही सगळ्यांत मोठी गजाल आहा. उदय बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग अस. हांव आतां लौकिका मरे वता. आमच्या लौकीक कितें दिसता की परिस्थिती हाव सिरियस इज तिसवाडीस प्रॉब्लेम?
तिसवाडीच्या इन्सिडेंटा वयले एक गजाल लक्ष दिवचे पडटले. गव्हर्मेंटाचे सिस्टम घातल्या, जो कोण होम क्वॉरंटायन जातलो, जो कोण क्वॉरंटायन ऑप्शन चूज करतलो, तेजेर लक्ष पंच, कावन्सिलर, चीफ ऑफिसर वा पंचायत सेक्रेटरी, हेल्थातले मनीस दवरतले. ही गजाल कितली सक्सेसफुली चलपाक शकतली काय कितें. आयज तो मनीस दाखोवन दवरलो पणजेचो एड्रेस, तेणी आपलें घर कशें बार्राचो एड्रेस दाखयलो, मागीर तो पॉझिटिव्ह सापडलो तेन्ना ताका जेन्ना मेसेज येयली हेल्थ डिपार्टमेंटाची की तुजी ट्रुनेट टेस्ट पॉझिटिव्ह आहा म्हणून, तो थंयच्यान गांवांत गेलो आनी ट्रेस करप शक्य ना जाला. सो सिरियस गजाल की गव्हर्मेंटान जे आतां नवे सिस्टम नवे एसओपीन सिस्टम घातल्या की ट्रॅकिंग असल्या पेशंटाक पयलीं म्हटल्यार तांकां टेस्ट कंपल्सरी करूना, जे दुसऱ्या स्टेटींतल्यान येतले आनी तांकां जेन्ना क्वॉरंटायनाक वयतले तेन्ना ही सिस्टम कितली सक्सेसफुली काम करतली काय. दुसरे तिसवाडीचे पयले तिसवाडीन 3 पॉकेट्स तयार जाले आतां. एक काल तालिगांव एके मनशा लागून 90 मनशांची टेस्ट करच्यो पडल्यो. 90 टेस्टी नेगेटिव्ह येयल्या, 90 मनशांच्यो टेस्टी. बट आयज पंचायतीन फूल तो वाडो जंय टेस्टिंग फेसिलिटी उबारिल्ली आनी फूल जो वाडो फूल सॅनिटायज केला. दुसरी सकाळी आमकां येयली चिंबला दोन 3 केसी आहा म्हणून. ती केस येयल्या बरोबर परत तेजो परिणाम चिंबलाचो परिणाम पणजेचेर जालो डायरेक्ट. कित्याक खुबशे कामगार म्युन्सिपालिटीतले आहा पळय न्हू, ते चिंबला रावता. सेकंडली ती जी पॉझिटिव्ह केसी येयल्ल्यो तांकां लिंक एक बायल मनीस आसली ती पणजे मार्केटान भाजी विकताली. ते रॉयल फूड आहा तेज्या सायडीनूच ती भाजी विकताली. म्हणजे ती रेग्युलर भाजी विकपी सकाळची 9 पर्यंत ती भायर विकताली. मागीर ती आपलो फूल माल मार्केटान भितरूच तिका जागो आसलो थंय वचोन विकताली. सो तिका सस्पेक्ट म्हणून टेस्टिंगाक गेल्या. सो तेजे बरोबर चिंबलाच्यो खुबश्यो टेस्टी करता. आतां सीसीबीचे चडशे स्टाफ हितून येयले, स्कॅनरान येयले. तेणी आपले 61 स्टाफांक सुमार कंपल्सरी लिव्हेर धाडल्या. 61 स्टाफ जे चडशे चिंबला रावपी आहा, थोडे वास्को मांगूर इलाकुडेय लिंक आशिल्ले स्टाफ आहा. सगळ्यांचे टेस्टिंग जातलें. खुबशे स्टाफ मार्केटांनी ड्युटेक आसताले, तांकांय बी जे चिंबलाचे न्हू वा ते वास्कोचे न्हू पण ते मार्केटान ड्युटी आसतले तांकां लिव्हेर धाडचे पडले. म्हणजे सीसीबीचे फंक्शनिंग हिट जातले हितून. हे 3 जाग्यावयल्यो केसी चिंबला, तालिगांव आनी मार्केटांतली म्हणजे आख्खी तेंच्यांनी तिसवाडीत हालोवन उडयल्या भशेन केल्या. लौकीक आय विल कम बॅक टू यू. हांव जस्ट विक्रमा म्हऱ्या वता वास्को, कारण वास्कोची म्हाका दिसता अजून पर्यंत केसींचो ओग चालूच आसा. विक्रम, वॉट इज द अपडेट फ्रॉम वास्को आनी कितें आयकता आज ऑन ग्रावंड? सर, वास्कोन केस्यो मेळटा, म्हणजे लोक टेन्शनान आसा. वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत जायत्यो केस्यो मेळटा. पूण एक सारकी डिस्टर्बिंग न्यूज म्हणटा ती आयज एक प्रिस्ट, म्हणजे एक बरो फामाद नांवादीक एक चर्च बॉडीक हेड करपी एक प्रिस्ट जेन्ना पॉझिटिव्ह सापडलो, एक बरें टेन्शनाचें वातावरण हांगा आख्खे सिटीन पावलें. म्हणजे तो प्रिस्ट ही इज व्हेरी वेल नोन आनी एक बरी व्हडली चर्च बॉडी तो सांबाळटा. आनी जेन्ना तो पॉझिटिव्ह जालो, तो न्यूज म्हणजे ताका काल रातीच्यान सिम्पटम येवपाक लागले. म्हणजे ताका आंग दुखपाक लागिल्लें, मागीर ताका मातसो ही वॉज फिलींग अनवेल. सो ताणें एक बेश्टी ताची टेस्ट करून घेतली. बट वेन टेस्ट वॉज डन, इट टेस्टेड पॉझिटिव्ह. आनी जेन्ना एक प्रिस्ट पॉझिटिव्ह मेळटा तर अख्खें सिटीचें जें वातावरण आसा तें बरे पैकीन डिस्टर्ब जाता. दुसरी गजाल म्हणटा ती जे कंटेनमेंट झोन आशिल्लो तातूंत एक 2 दीस पयलीं हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, IGP आनी साऊथ गोवा कलेक्टर गेल्ले तेन्ना एक मोठो प्रमाणान बोवाळ जाल्लो की तांकां जेवण खाण मेळना. एक वाटेन 2 वॉर्ड आशिल्ले, म्हणजे एक पार्ट जो आसा कंटेनमेंट झोनाचो तातूंत भितर जे स्लम एरिया आसा, म्हणजे जे खंय मॅक्सिमम केस्यो मेळटा तो वॉर्ड एक कंटेनमेंट झोन आसा. आनी एक जो सायडीन वॉर्ड आसा तातूंत भितर सद्याक तर टेस्टिंग अजिबात जावंकूच ना. म्हणजे थंय कांय कोणाची कंप्लेनूय ना आनी कोणाचो कांय बोवाळूय ना. म्हणजे देर आर नो पीपल विथ सिम्पटम्स डेव्हलपिंग देर. आनी ती एंटायर एरियाच वेगळी आसा, थंय अजिबात टेस्टिंग जावंक ना. तो एक मोठो डिमांड आशिल्लो की थंय तो एक झोन जो आसा कंटेनमेंट झोन भायर काडचो. सो आयज ताचेर एक डेव्हलपमेंट जालें की कालूच आल्मेदा ताणें आयज वास्कोचो आमदार ताणें एक चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयलां, एक गुगल अर्थ मॅप अटॅच केला. ताणें सांगलां की हो जो एरिया आसा म्हणजे इट इज कम्प्लिटली सेपरेटेड फ्रॉम द कंटेनमेंट झोन. तांचें कितें केलें, कंटेनमेंट करतना
या वील गो बॅक टू विक्रम आणि ती अपडेट घेऊया विक्रमा कडच्यान. सावियो, वॉट इज द अपडेट इन मारगांव? काल दवली हांगासर एक बायलेक कोविड मेळ्ळें. सो आफ्टर दॅट तेगे फॅमिली चॅक केली. सो फॅमिली ती आतां नेगेटीव मेळ्ळा. तांचो रिपोर्ट आज येयला, ती नेगेटीव मेळ्ळा. पूण आनी कितें जालां सर न्हू, एक एटेंडंट जो ESI हॉस्पिटलान कामां आहलो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी तेगे फॅमिली क्वॉरंटायना तेणी हितून दवरल्या, लायक मोतीर TB हॉस्पिटलान ते फॅमिली क्वॉरंटायना दवरल्या. या सर आनी एक इश्यू जाला तो आयज SOPचेर SOP इश्यूचेर गोवा सी फेअर्स असोसिएशन आनी आपान प्रेस कॉन्फरन्स बीन गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज केला. म्हणजे दॅट SOP इज नॉट क्लियर आनी इवन पयले ज्यो SOP काडलेल्यो त्यो पासून आमकां गोंया फेवरेबल नासलेल्यो म्हूण. ओके सावियो, थँक्स अ लॉट. वील कम बॅक टू यू. थँक्स. विवेक हा फोंडेसान. विवेक, वॉट इज द अपडेट विथ यू? दोन गोष्टी आमकां मान्य करच्यो पडटल्यो. म्हणटा ते एक, हे जो कोरोना कोविड पॉझिटिव्ह म्हणटा पळय वो गांवांनी पावलो, हेका मेन कारण म्हणल्यार एक हेल्थ वर्कर्स आनी दुसरें म्हणल्यार कदंबाचे कामगार वर्कर्स. ताका करून एक काल कळ्ळें आमकां की उसगांव वाठारान जो 2 पेशंट सापडले. ते दोगूय जाण हांगा कदंबान, एक हांगा हेल्थान कामां आसलो जाल्यार एक कदंबान कामां आसलो. तशेंच आतां आयज पयले आमी कुळ्या वाठारान शिगांव आनी बिमलान पेशंट मेळ्ळ्या 2. ते दोनी कामगार कदंबाची कामां आसलेले. सो थंयचे जवळ जवळ आतां 42 म्हाका दिसता टेस्टिंग जालें आनी तितूर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. बाकीचे नेगेटिव्ह रिपोर्ट आयल्या. सो आतां कुळ्या पंचायतीन, कुळ्या शिगांव पंचायतीन एक डिसिजन घेतलें की शॉपकिपरांक हाडून मिटींग घेतली आनी 5 दिसां खातीर कुळ्या शिगांव जो वाठार आहा मार्केट बिर्जीर सगळे बंद करचे. म्हळ्यार 12 ते 16 तारीख पर्यंत सगळे बंद दवरपाचो तेंच्यांनी निर्णय घेतला. तशेंच मोल्या पंचायतीनूय सेम डिसिजन घेतला की 12 ते 16 तारीख सुद्दां सगळे बंद दवरपाचे म्हणून. हे लोकांनी आपूण जावन डिसिजन घेतलं कित्याक कारण हे आनी वाडचें न्ही म्हणून. एक मेजर गजाल हांगा घडल्या शिगांव वाठारान म्हणल्यार ती एक सब स्टेशन आसा हांगासर इलेक्ट्रिसिटीचें आनी हांगासर जवळ जवळ 25 कामगार आसा कामाक. आनी ह्या कामगारां मदीं एक सांग्यावेलो एक भुरगो कामाक येतालो आनी तेज्या भावाक जेन्ना तेज्या फॅमिली मेंबराक एक पॉझिटिव्ह जेन्ना सापडलो तेन्ना हेका टेस्ट केलो. हो हांगासर कामाक येतालो शिगांव हांगासर सब स्टेशनान. तेन्ना तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. सो तेन्ना हो जेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, हो शिगांव थंय येतालो. थंय 25 भुरगीं कामां आसलीं आनी तितूंतले 12 जे भुरगे आसा ते खुद्द कुळ्या वाठारान रावपी. सो आतां एक भंय निर्माण जाला की हेंची जे पर्यंत टेस्ट नेगेटिव्ह येना तो पर्यंत लोक आतां सध्या भिवपा लागल्या की भायर सरपाक. ऑलरेडी सरपंचान तांकां सगळ्यांच्या फॅमिलीक वचून सांगला की जो पर्यंत टेस्ट येना तो पर्यंत तुमी भायर सरचे न्ही, खंयच भोंवचे न्ही. आनी जेईकूय तेणें फोन करून सांगला की हेंकां सध्या कामार आपोव नाकात म्हणून. आनी अशा पद्दतीन फाल्यां पर्यंत तेंचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. सो ते रिपोर्टाक सगळे जाण रावल्या की कितें रिपोर्ट येता तो. प्रमोद. थँक्स अ लॉट विवेक. लौकीक एक गजाल मुद्दम विचारपा, आयज सावन नवीन SOPs आर कमिंग इन टू फोर्स. एक म्हाका इंट्रस्टींग गजाल लक्षांत येता ती म्हळ्यार जर हो पणजेचो जो मनीस आसा जाणें बार्राचो एड्रेस दिलो आनी आतां तो गायब जाला, तो जर आज गोंयाक आयिल्लो जाल्यार आज ताजे आमी टेस्ट सुद्दां करनाशिल्ले. ताका आमी डायरेक्ट धाडपाचे टील ही डेवलप सिमटम्स एंड इफ ही डेवलप सिमटम्स. सो आयचो जर SOP घेतलो आनी पणजे आज जो बोवाळ जाला त्या बोवाळा बरोबर जर ताका कंपेर केलो जाल्यार आज जर तो मनीस देंविल्लो जाल्यार ताजी टेस्ट सुद्दां जायनाशिल्ली. बरोबर न्ही? आनी वॉट इज आनी हाव आर द SOPs नाव फंक्शनींग ऑन ग्रावंड? ओके, SOPचें फंक्शनींग स्टार्ट जालें. समज तुमी म्हणटा प्रमोद बरोबर आहा. आयज जर तो मनीस देवल्लो तेका 14 days होम क्वॉरंटायन म्हणटाले आसले आनी तो बाराचो एड्रेस दिवन येयलो. तो बारा रावतलो आसलो, तो 14 दीस भायर चलयत जाल्यार तेका जर सिमटम दिसले ना जाल्यार तो जितले दीस तेजे आंगार ते व्हायरस आसा तेका जर सिमटम्स दिसले ना जाल्यार तो कितले दीस लोकांक तो स्प्रेड करीत रावतलो हेजो हे नासलो. पूण SOPs जे काल आमकां सांगले ते हें करपाक इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट जाला. सो आमकां नवीन हातून कांय प्रॉब्लेम दिसून येता. आतां केस फक्त SOPs इम्प्लिमेंट करच्या पयलींची आहा आनी आयच्यान आमी नवे हें स्टार्ट केल्या.
पण ही केस पयल्या उपरांत कळटा की ती तेंची आतां नवी सिस्टम आहा ती चलतली काय की न्ही काय तितून लूपहोल सांपडटले खूब हो एक प्रॉब्लेम आहा. दुसरें सांगपाचें आहा म्हणटा तें लोक विश्वास दवरिना जाल्यार सिस्टमीचेर आतां. लोक गव्हर्मेंटान कितले सांगो तुमी भियोनाका, तुमी सेफ आहा कितले सांगो लोकांनी स्वताहून आपले गांव लॉकडावन करपाक सुरू केला. इवन तुमी 70चे पयले 70 2-3 केसी सापडल्यो तश्यो 70चे एक एक करून सगळे गांव लॉकडावन जावपाक लागले. आतां उरला ते वाळपयच्यान मागीर ती होणावळ वटेन वाटा ती एरिया सगळी ओपन आहा जाल्यार एक एक करून ते सायडीचे गांव लॉकडावन जावपाक लागल्या. मुख्यमंत्र्याचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो पाळी गांव काल लॉकडावन आसलो आनी तो आनीकूय लॉकडावन जावपाक एक एक करून लोकूच आपले पद्दतीन लॉकडावन करता. आनी जर केसी तर अशे स्प्रेड जावपाक लागले आनी वाडत लागले आनी प्रत्येक गांव एक एक लॉकडावन जावपाक लागलो जाल्यार सरकाराक आनी वेगळो लॉकडावन करपाची गरज ना. आख्खो गोंय ऑटोमॅटीक लॉकडावन जातलो. एक लोक एक इम्पॉर्टंट गजाल आहा ती म्हळ्यार टेस्टिंगाची. एक गजाल आमी आयकताले की बॅकलॉग टेस्टिंगाचो भरपूर आसा. आज जेन्ना आमी ही गजाल पळयतात म्हाका दिसता हो सुद्दां जो पणजेचो मनीस आसा द केस दॅट इज इन क्वेश्चन ताणें सुद्दां म्हाका टेस्ट दिल्या दिसता म्हाका 4 दीस जाले आनी 4 दिसांनी ताजो रिजल्ट आयलो. सो इज इट अ फॅक्ट दॅट दीस बॅकलॉग ऑल्सो कॉन्ट्रिब्युटेड टू दीस डिले? सगळ्या केसींनी जाता. बॅकलॉग आहा पळय न्हू ते तेंचे सिस्टम कितें दवरला तेंच्यांनी सॅम्पल घेता आसतना जेका सिम्पटम्स आहा आनी सिम्पटम्स नोट जाल्या तेजे सॅम्पल ते पयलीं टेस्टिंगाक वयता. जेका सिम्पटम्स ना तेका फाटल्यान दवरलो गेलो वयता. सो बॅकलॉग खूब दिसा पासून ना पयलीं पासून बॅकलॉग आहा. फक्त सिम्पटम नाशिल्ले केसी फाटल्यान उरता आनी हो प्रॉब्लेम जाता. सिम्पटम आशिल्ले केसी ते पयलीं घेता. लास्ट हांव विक्रमाक येता. विक्रम, यू वॉन्टेड टू कंप्लीट युअर पॉयंट. सो तुका ग्रावंडाचेर फील आज कितें दिसता? पॅनीक अजून आसा काय पॅनीक कमी जाला आनी समहाव पीपल आर रियलायझींग दॅट दीस इज द वे प्रोबेबली वी वूड हॅव टू सर्वायव्ह नाव? सर पॅनीक म्हणजे मातसो बारीक पॅनीक आसा पण पीपल मोस्टली नाव दे हॅव एडजस्टेड आणि आता अशें दिसून येता की पीपल आर ट्रायंग टू लिव्ह विथ इट. म्हणजे आता तुमकां कांयच करूंक मेळना, केसीस पॉझिटिव्ह जाता अशी हालत जाल्या वास्कोकारांची की आता वास्कोच्यो गाडयो सर्व्हिसिंग स्टेशन जरी वचत तर ते सर्व्हिसिंग स्टेशन घेना. कोर्ट जो आसा वास्कोचो तो 7 दिसां खातीर बंद दवरल्ले आसा. जे कोण एडवोकेट आसा वास्कोचे तांकां एक डायरेक्शन आयिल्लें आसा की यू ऑल मे नॉट रिप्रेझेंट द केस एज ऑफ नाव. सो वास्कोकारांक मोर देन द केसीस देर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा. म्हणजे तूं वास्कोकार जरी आसत जाल्यार एवरीबडी इज लुकिंग एट यू एज अ पॉझिटिव्ह कॅरियर वेदर यू आर स्टेईंग इन मांगूर और स्टेईंग इन एनी अदर एरिया. वास्कोकारांचे जे अशी हालत आसा की जे लोक आपल्या बापयक आवयक आपल्या गांवान बी व्हरून दवरपाक सोदता त्या गांवान बोवाळ पडटा की वास्कोकारांक भितर घेवपाचें ना अशी हालत जाल्ली आसा. सो सद्याक आतां केश्यो येवपाक लागल्या आनी आतां इट लुक्स लायक की लोक जरी बिंदास भोंवत आसा. मार्केट जरी ओपन जावंक ना देर इज रेग्युलर बिझनेस इन पार्ट आनी लोकूय आतां भोंवता. सो पीपल आर कायंड ऑफ गेटिंग एकस्टम टू इट. आतां असो व्हडलो पॅनिकाच असो म्हणजे इनिशियली जशें आशिल्लें जेन्ना एक केस येवपाक लागली मागीर 24 केसी जाल्यो तसो येदो पॅनीक काय ना. पीपल आर गेटिंग यूज टू इट. म्युन्सिपाल्टीन आयज लोक हांव जेन्ना गेल्लो तेन्ना लोक म्युन्सिपाल्टीन दिश्टी पडले. पीपल आर रोमिंग अराउंड, पीपल आर देर, पीपल आर स्लोली गेटिंग एकस्टम टू इट. मोठो पॅनीक असो पयलीं भशेन जो आशिल्लो तसो पॅनीक आतां मेरेन तर सद्याक ना. विक्रम, थँक्स अ लॉट. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सोंपला. बट एक गजाल जी आमकां म्हाका दिसता सगळ्यांक लक्षां आयल्या आज, एक कलंगूटची केस जाल्ली जंय आमकां लॅप्सीस दिश्टी पडिल्ले. आज पणजेची केस जाल्या जंय परत लॅप्सीस दिश्टी पडटात. आनी लॅप्सीस हे सादे न्ही. बॉर्डरी वेल्यान जेन्ना मनीस भायल्यान भितर येता, आयच्यान एसओपीस चेंज जाल्यात पण काल पयर मेरेन जाल्यार ताका एड्रेस प्रूफ दाखोवचे पडटाले आनी एड्रेस प्रूफ दाखयतकीरच ताका भितर सोडटाले. बट ही जी केस पणजेची आसा इट इज अ व्हेरी पिक्युलियर केस. ही हॅज गिवन एड्रेस ऑफ अ बार इन व्हेरी क्लोज टू पणजी मार्केट एज हीज एड्रेस. आनी ताजे ताणें एड्रेस प्रूफ दिला काय ना खबर ना, पूण ताका ताजें थंय हें घेतलें, टेस्ट घेतली आनी ताका सोडलो. आनी सिरियस गजाल इज ताणें येवन आपूण आपली एस्टाब्लिशमेंट निवळ करपा खातीर ओपन करता असो सूर लायलो आनी डायरेक्ट जे आतां सद्याक सुद्दां ऑपरेशन्स ऑफ बार इज नॉट अलावड. पूण ताणें थंय तावेर्न सुरू केलें आनी तावेर्न सुरू करून जेन्ना 4 दिसांनी ताका टेस्टीचो रिजल्ट आयलो आनी सांगलें की तो पॉझिटीव म्हण, जाल्यार रादर देन सबमिटींग हिमसेल्फ टू दी हेल्थ ऑथॉरिटीज तो सद्याक पळून गेला. आनी कित्याक फुजो काडल्यात?
ताका अजून तागे मोबायल खंय ऑफ आसा आनी परिस्थिती अशी जाल्या की पणजेचें मार्केट फाल्यां सावन सोमार मेरेन बंद दवरपाची पाळी आयल्या. सो लॅप्सीस एक गजाल आसा जी हेल्थ वर्कर्स पॉझिटिव्ह मेळटात तांची, दे आर अवर फ्रंटलायन वर्कर्स. इफ दे आर पॉझिटिव्ह तांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जाता अँड वी हॅव टू सपोर्ट देम बिकॉज दे आर देर फॉर अस, दे आर फायटींग फॉर अस. पूण जेन्ना असल्यो केसी जातात, एक कलंगूटची केस जाता आनी आयज ही पणजेची, तेन्ना प्रश्न पडटा की वेदर अवर सिस्टम इज अनेबल टू कोप अप and whether our system is unable to follow its own protocols and procedures. And if that is the case, then it is more dangerous than आमची भितर जें ट्रान्समिशन जाता ताज्या की चड. कारण आयच्यान SOPs चेंज जाल्या. आज जर हो मनीस भितर सरिल्लो तर ताजी टेस्ट सुद्दां जायनाशिल्ली आनी तो पणजी मार्केटाक वचून आपल्यालें तावेर न उगडून फुडले कितलेशेच दीस आपलो बिझनेस चलयत आशिल्लो. तेन्ना कितें जाता आशिल्लें? I think government needs to seriously think about it because as far as this case is concerned, ती पयल्याच दिसाक SOP चेंज जातकीर सगळ्यांच्या मुखार आयल्या. सो हातूंतल्यान फाल्यां सावन कितें जातलें हाजी कल्पना सुद्दां करप म्हाका भंय दिसता. आनी जशें उदय मडकयकारान सांगलें, हांवें तांकां विचारलें वॉट इज युअर मॅसेज टू द पीपल ऑफ पणजी. ताणें एकच गजाल सांगली की स्वताची काळजी स्वता घेवपाची म्हण. आय थिंक दॅट इज इट इज ऑल कमिंग डावन टू दॅट. इट इज अनप्लेजंट, इट इज डिफिकल्ट टू हियर आनी रागय येता, पूण दॅट इज द रियलिटी. आनी ती रियलिटी जशी विक्रमानय बरें सांगलें की इवन पीपल ऑफ वास्को आर कमिंग टू द टर्म्स दॅट दीस इज द न्यू नॉर्मल. आय थिंक दीस इज द न्यू नॉर्मल दॅट एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टँड इवन इफ यू डोंट लायक इट. हांव इतल्याचेर थांबतां. जशी ब्रेकींग न्यूज येतात, जशी घटना घडटात तशी आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.